फोटो मारा श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। सगळे बसून घ्या, सगळ्यांनी बसून घेऊचे। सगळ्यांनी बसून घेऊचे। सगळे बसून घ्या। प्रदीप नाईक आणि मठग्रामस्थ हिंदू सभा हांच्या वतीन हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे लाडके चीफ मिनिस्टर हांचे स्वागत करता।
तसेच तुमचे सगळ्याचे हांगा स्वागत करता। आज आमचे चीफ मिनिस्टर मुद्दम दामबाबाची भेट घेऊन आयल्यात आणि त्यांना आमचे विवेकानंद स्वामी जे 1892 हांगा आयिल्ले तोय जागो ते पळयतले। तुम्ही सगळ्यांनी तो आता जागो पयलीं येवन पळयलाच आसतलो। आता तुमचे कडेन एक मागणी, हे घरचे जे लोक आसात आणि चीफ मिनिस्टर हांणी थंय भितर वचचे आणि विवेकानंद स्वामीचे हाका हार घालून येवचो। मागीर हांगा आमचे चीफ मिनिस्टर येवन तुमचे कडेन 2 उतरां सांगतली। तुम्ही मातशे बसून घेवचे, ही रिक्वेस्ट तुमचे कडेन। सगळे भितर कसे जाता पहिले भितर नाका, मागीर चला मरे भितर। मातशे फाटिया मातशी वाट दिया मातशी वाट दिया तुम्ही अशाला पण दिलं मातशी वाट दिया मातशी वाट एक मिनिट मातशी जे आमचे लोक असतात मातशी वाट दी मातशें मुखार पळया चलो भाई फोटोग्राफी आणि रे बबलू किती घेता बाहेर घ्या ना फोटो जावपा ना हांगा बाहेर घेऊया मातशें बाहेर घेता सगळ्यांक
पत्रकारांचे हांगा स्वागत हांगासर आशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत त्याच बरोबर मडगांव हिंदू सगळीचे भगिनाय आणि ह्या ज्या स्वामी विवेकानंदाच्या पवित्र अशा पदस्पर्शान पावन जाल्ले अशा जाग्याचे ज्यांचे निमंत्री आसा त्यांचे सुब्राय नायक हांचे वंशज आणि त्याच बरोबर ही सगळी मोठी आणि हे सगळं सांबाळची दायज सांबाळची आमचे प्रदीप नाईक हांचे सगळ्यांचे स्वागत. स्वामी विवेकानंदाच्या जयंती निमित्त फाटलो 12 तारखेपासून आज 17 तारीखपर्यंत हो सप्ताह चालू आसा आणि ह्या सप्ताहाच्या पहिल्या दिवसा मुख्यमंत्री हांगा येवन आदरांजली अर्पीत करतले असो कार्यक्रम आशिल्लो. तो कार्यक्रम त्या दिवसा जालो ना काही हाका लागून आणि तो कार्यक्रम आज जेन्ना हो सप्ताह सोंपता त्या दिसा आमी हांगा पूर्ण करतात. ह्या पवित्र अशा वास्तून आणि ह्या स्वामी विवेकानंदाच्या सप्ताहाच्या निमतान आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांगा आयिल्ले आसात आणि त्याच बरोबर ह्या येदे व्हडल्या वास्तूचे जतन करपी प्रदीप नायक हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी ह्या संदर्भात तांची हांगसरली भेट आणि तांची दोन यादी आमकां ताजी करची. तेन्ना हांव नॉट बॉर्न पण डिस्ट्रिक्ट आमी हांगा येयलो फ्रॉम बेलगांव आमी एक आठवडो रावले आनी रासोल गेले सुलभ क्रिश्चनिटी आनी मागीर थंयच्यान रामनाथी मंगेशी माधव वचून आयले मागीर हांगच्यान परते जालो एक आठवडो ते हांगा त्या घरान रावले. धन्यवाद. गोंयच्या इतिहासान अशें आयज पर्यंत जावना की तुमचे मुख्यमंत्री ह्या वास्तून येवन ह्या वास्तूचो कायापलट करपाचो निर्धार करप आणि स्वामी विवेकानंदा बद्दल खरी आदरांजली जर कितें आसतली जाल्यार ती आदरांजली म्हटल्यार हीच की ताणें दिल्ले जे आमचे संदेश ताणें दिल्ली प्रेरणा ही जागृत दवरपाची आणि युवकां मदीं एक चैतन्य हाडपाचें आणि हें चैतन्य हाडपाचें काम आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करतात आणि तांणी वेळाक वेळ काडून म्हणजे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ह्या स्थानाक भेट दिवप ताजे नंतर तशेंच राष्ट्रीय सेमिनारीक वचप आणि त्याच बरोबर युवकां खातीर प्रेरणा दिवपा खातीर सरकाराच्या वटेंतल्यान आपल्या मनांतली इच्छा प्रकट करप हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. म्हाका दिसता ह्या समयाचेर रावले आपले विचार उक्ताना भायर सगळ्यांचे समोरचे विचार करचे इतले मागता आणि रूम आमी मातसो मोकळो करतो. चल तुम्ही इकडे तुला दाखवतो मास्क बेस काढा बोलो गाडी शिकवतो
असे रे तुम्ही तितकेच पैसे आवडला लागेल ना एक सायडीन राव तुमच्या वडला ऐकून येत नाही कशें राव मरे मात चालू जाणा जाणा हे जाणी अशें अशें अजूनही मातलो वाटतं तर आवाज व्हडला म्हाजो सगळ्यात पयली ह्या दामबाबाल्या सालात देव रामनाथ दामोदर हांकां नमन करून स्वामी विवेकानंदजी हांकां नमन करून बाब सुब्राय नाईक जे तांचे वंशज प्रदीप नाईक आमच्या मदीं आसात तांच्या ह्या घरात ज्या स्वामी विवेकानंदाच्या पदस्पर्शात पावन जाल्ल्या वास्तून आनी तांच्या त्या दामोदर सालात येवपाचो म्हाका योग आयलो स्वामीजीच्या फोटो तांच्यांनी ज्यो वस्तू वापरलेल्यो त्यो पळोवपाचो योग आयलो ह्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर आमचे माजी आमदार बाब दामू नायक आसात आमचे मडगांवचे मोठे ग्रामस्थ संस्थेचे अध्यक्ष भाई नायक आनी बाकी सगळे स्वामी विवेकानंदांचे भक्त स्वामी विवेकानंदांचे मानपी सगळे जाण हांगासर उपस्थित आसात म्हाका खरोखरच खूब खोस भोगता स्वामी विवेकानंदाचो पयलीच फावटी सरकारान थारायलें की युवा सप्ताह साजरो करपाचो आनी तो युवा सप्ताह साजरो करता आसतना 8 दीस 12 तारखेच्यान आयज 18 तारीख पर्यंत विविध कार्यक्रम स्वामी विवेकानंदाचेर विचार मंथन करपी वेगवेगळी अभियान जाली सायकल रॅली जाली ताच्याच बरोबर तांचे विचार सांगपी खातीर संमेलन जाली आनी इवन दो द क्लिनिनेस ड्रायव्ह जालो हें करता आसतनाच आमी गोमंतकीय भाग्यवान आसात की आमी म्हणटले की तेन्नाच्या पोर्तुगीज काळात स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो वयच्या पयलीं हे गोंयांत आयले आनी गोंयांत क्रिश्चनिटी धर्म आनी हिंदू धर्म ह्या दोगांयचो अभ्यास करपा खातीर राजवलच्या सेमिनारीन ते कंटिन्युअसली हांगासल्यान थंय वयताले आनी ताज्या उपरांत मंगेशी आसतले कवळे आसतले म्हाळसा आसतले ह्या देवस्थान आनी तेन्नाच्या पुजाऱ्यांकूय ते मेळ्ळे आनी तांकां सगळ्यांत व्हडलो आधार सपोर्ट हांगा रावपा खातीर ही वास्तू प्रोवायड करून दिली ते बाब सुब्राय नायक म्हणजे खरोखरूच ते कितले महान आसतले हें आमच्यात दिसून येता की तांच्यांनी केल्लें कार्य म्हणजे स्वामी विवेकानंद आनी हिंदू धर्म जतन करपा खातीर हें खरोखरूच तितकेंच खूब म्हत्वाचें आसा हांव म्हाका भाग्यवान समजता की बाब प्रदीप नाईक हांच्या सहकार्याक ह्या वास्तूंत येवपाचो आनी मुख्यमंत्री पदाचेर आसतना येवपाचो योग म्हाका आयलो बऱ्याच नव्या तरणाट्यांक स्वामी विवेकानंदाचे आदर्श मानपी स्वामी विवेकानंदाक आदर्श मानतात आमी बऱ्याचशा जाणांक ते म्हणटा की गोंयांत स्वामी विवेकानंद येवन गेल्या हें खबरूय नाशिल्लें पण योगायोगान ह्या युवा सप्ताहाच्या निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक तरणाट्यांक कळचें की स्वामी विवेकानंद हांगा येवन गेल्या बाब प्रदीप नाईक हांच्या कडेन आमी उलयताले की वास्तू भायरसून पळोवपा खातीरय बी लोकांक तेंच्यांनी ही वास्तू तेंच्यांनी आपलो मनोगत व्यक्त केला की गोंय सरकाराची जर इच्छा आसत जाल्यार लोकांक ही वास्तू आमी पळोवपा खातीर उगडी दवरपाची आमची तयारी आसा जेणे करून ही वास्तू तेंचीच आसतली बट सरकारा कडल्यान सहकार्य ज्या पद्दतीन जाय आनी तें दिवपाची आमची तयारी आसा तेंच्यांनी ती गेली 130 वर्सां ती वास्तू जतन करून दवरल्या त्या वास्तूचें तितकेंच पावित्र्य राखलां खरोखरूच खूब म्हत्वाचें आसा तेणी वापरलेली प्रत्येक वस्तू जी आतां हांव बारकायेन पळयतालो की पुजेचें साहित्य आसतलें तांची बसलेली खुर्ची आसतली तेंचे बसलेले सोफा सेट आसतले थंयसर आशिल्लो रेडिओ आसतलो 130 वर्सां ती वस्तू तशाच पद्दतीन आनी तांच्या फाटल्यान आसलेली महालक्ष्मीची मूर्ती आसतली जे ह्या सगळ्या गोश्टीचें पावित्र्य इतलीं वर्सां तेंच्यो पिढ्यान पिढ्यो म्हाका दिसता दीस इज अ 3rd या 4th जनरेशन तेंच्यांनी तितकें मेनटेन केलां तांकां आमी म्हणना की आमी सरकार कितें व्हडलो सपोर्ट करूंक शकता असो बट नक्कीच तेंच्यांनी जी गजाल ताका कदाचित सेक्युरिटी आसतलो थंयसर क्लिनिनेस दवरपा खातीर बाकीचो आसतलो आमी स्वामी विवेकानंदांचे विचार गोंयांत अजुनूय बी युवकांच्या मदीं फुडें व्हरपा खातीर अजुनूय स्वामी विवेकानंदांचो आदर फुडली कितलीशीच जनरेशन्स ती उरतली आनी तांचे विचार हे कंटिन्युअस ह्या गोमंत भुमीत ह्या गोंय भुमीत अशाच पद्दतीन रुजोवन दवरपा खातीर कारण तेजी आज गरज आसा आमी पळयता की स्वामी विवेकानंदांचे विचार
नवीन तरणाट्यापर्यंत पावपाक जाय आनी ताकाच लागून आमी युवा सप्ताह मनयलो. आमी थोड्या दिसा भितर मडगांवांतल्यान म्हणजे हांगासर स्वामी विवेकानंद रावून गेला त्याची स्वामी विवेकानंद केंद्र हे मडगांवांत सुरू जावचें त्याची आमी आमच्या मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात स्वामी विवेकानंद केंद्र एस्टाब्लीश करतले आनी नक्कीच आमच्या यूथ पॉलिसीच्या नुसार त्या केंद्राच्या माध्यमांतल्यान स्वामी विवेकानंदांचे विचार पुराय गोंयभर पावोवपा खातीर कंटिन्युअसली वर्सभर वेगवेगळे कार्यक्रमूय बी आयोजन जातले आनी ते मडगांवांत जावचे इतल्याच खातीर कारण स्वामीजी मडगांवांत घेवन गेल्ले आनी तांच्यांनी आपल्या धर्मप्रताका आसतल्यो युवकांक प्रेरणा दिवपाचें काम आसतलें ह्या मडगांवांतल्यान सुरू केल्लें. त्याची स्वामी विवेकानंद केंद्राची स्थापना मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात आनी स्वामीजी ज्या दामोदर सालांत प्रदीप नायक हांच्या घरांत घेवन गेले त्याय वास्तूचें अजुनूय जतन करपाक आमच्या कडल्यान कितें लागता तांच्यांनी सांगली की तांकां मदत करपाक सेक्युरिटी बाकीच्यो गजाली बी सरकार कटिबद्ध आसतलें. तमाम गोंयांतल्या युवकांनी स्वामी विवेकानंदाच्या विवेकानंद सालांत येवन स्वामीजींची भेट घेवची त्यांचे विचार प्रणाली घेवन फुडें वयचें निश्चितच गोमंतका खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा आनी हांव मुख्यमंत्री म्हणून ह्या पावलो हांगासर ही म्हाज्या खातीर खरोखरूच भाग्याची गजाल आसा. हांव इतकेंच सांगतलो आनी गोंय सरकारच्या वतीन वा प्रदीप नायक आनी हांची पुराय फॅमिली हांव हेंचें खरोखरूच हांव गोंय सरकारच्या वतीनच म्हणना तर हांव केंद्र सरकारच्या वतीनय म्हणटा 130 वर्सां स्वामीजींच्यो यादो जतन करून दवरप आनी परत एकदां देशा खातीर आनी राज्या खातीर इवन दो देशांतलो कोणी जरी येवन स्वामीजींचें दर्शन हांगासर स्वामीजींचे भक्त म्हणत आसत जाल्यार निश्चितच तांचें दर्शन हांगासर घेवपा खातीर तांचें हें स्वामीजींची दामोदर साल स्वामीजींची भक्ती करपा खातीर तांच्यांनी उगडें दवरता म्हटलां म्हणून खरोखरूच हांव तांचो आभारी आसा आनी निश्चितच पुराय ह्या कार्याक जे स्वामी विवेकानंद आनी स्वामी विवेकानंदांचे विचार फुडें व्हरपा खातीर मडगांवांतले कितलेशेच तरणाटे फुडें येतले अशें म्हाका दिसता. आनी इतक्याचेर हांव परत एकदां प्रदीप नायक आनी ताची पुराय फॅमिली मही नायक हांगासर आसा ह्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी अशाच पद्दतीची स्वामीजींची सेवा म्हणजे त्यांचे विचार युवकांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमकां स्वामीजींच्या कार्यप्रणाली फुडें व्हरपाक आमकां शक्ती दिवची इतकेंच देव रामनाथ दामोदर हांचे कडेन मागता. देव बरें.